म्हाका दिसता डिफिकल्टी फेस करचे पडले, कोणाची झाडां पडली लायटी खातीर 5-6 दीस हांगासर त्रास काडचे पडले. आनी ह्या सायक्लोना खातीर म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड जावन आसा, मागीर आमचे ऑफिसर्स, पुलीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मागीर हेल्थ सर्वीस आहा, तेंच्यांनी खूब आमकां मदत केली. ह्या खातीर तेंचो एक सन्मान, एक मान तेंच्या खातीर हांगासर आमी घडोवन हाडटा. फेलिसिटेशन कार्यक्रम हो हांगासर जातलो. हांव मागता आमचे मंडळाचे अध्यक्ष सुशांत हरमलकर हेचे कडेन तेंच्यांनी आमचे म्हापशेचे लाडके आमदार दुसरा डिसोजा हांकां घेवन मातशें येवचें. त्याच्या निमतान आज देशभर तशेंच गोवाभर असे विविध प्रोग्राम आयोजीत आसा. आमचे जवळ जवळ आता म्हापसा मंडळ तर्फे 3 दीस जाले, 28, 29 आनी 30 असे प्रोग्राम चालू आसा. काल आमी सॅनिटायझेशन आनी मास्क वाटप जाल्लेले आसा. मोदी प्रायम मिनिस्टर हांकां 7 वर्सां पूर्ण जाल्ल्याचे निमित्तान आयज वेगवेगळ्या भागांत सगळी कडेन कार्यक्रम आसा. तशेंच म्हापशांनी आतां 3 दीस जाले कार्यक्रम चालू आसा. पयलो कार्यक्रम वॅक्सीन, दुसरे सांगलेले आसा तुमकां अध्यक्षान की हो 3 दिसाचो कार्यक्रम बऱ्या तरेन हाताळलो गेलो. आनी ह्या निमित्तान जे वॅक्सीन म्हणटा ते जवळ म्हाका दिसता 550 सुमार लोकांनी तेजो लाभ घेतलो. 2 सेंटरांनी हे कार्यक्रम चालू आसता. एक म्हापसा आजिलो आनी दुसरो सरस्वत स्टॉल. सरस्वत मॅनेजमेंटान बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो आनी हे वॅक्सिना खातीर लावो दिलो. खरेंच कारण कितें आसा, वॅक्सीन घेवपाक खूब लोक मातशे येतात. तशेंच वॅक्सिनाक गर्दी आसता, ह्या कारणान थोडे लोक खूब अडचणीन आसले हे तांकां सोपी वाट जाली. त्या प्रमाणे जवळ जवळ 550 हांगा वोटींग हे जालें, वॅक्सीन जालें. तशेंच हे आतां हे व्हडले 5 एका दिसाचे वादळ म्हणजेच आमचे व्हडलो काळ येयल्या भशेन सगळें गोंयभर जाल्लो. हेतूंतल्या तेतून म्हाका दिसता सगळ्या डिपार्टमेंटांनी म्युनिसिपालिटी आसूं किंवा फायर ब्रिगेड आसूं किंवा पोलीस डिपार्टमेंट आसूं, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपले परीन प्रयत्न केलो आनी हे जे आमचे व्हडले वादळ येयल्ले ताका सगळ्यांनी सहभाग केला, सपोर्ट केलो. की ह्या रितीन ह्या अशा रितीन ह्या लोकांचो सन्मान करप हे योग्य आसा. कोणें तरी ती जाणीव घेवंक जाय आनी तेंच्या कामाची पावती म्हणून दिवंक जाय. ते ड्युटी म्हणून आपलें काम करतातूच, त्या बरोबर हे वेगळें काम करप आनी आमच्या खातीर सोय करप हे वाखाणड्याचें काम आसा. हांव त्या सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमची ती ड्युटी न म्हणटा लोकां खातीर सेवा करता आनी अशेंच तुमी तुमची ड्युटी राखतली आनी काम करतले अशें हांव सगळ्या कर्मचाऱ्यां कडेन मागता आनी सगळ्यांचे मना पासून एक फावटी देव बरें करूं. तांकां जेवण खाण किंवा लोकांक जे पावोवपाचे गोश्ट आसा हे सगळे समस्या निर्माण जाले आनी आमच्या सगळ्या लोकांनी ह्या समस्येक तोंड दिवपाक वचून सगळे आमी कार्य केलें. कोणें भाजी व्हरून दिले, कोणें कट्टान व्हरून दिले, मेडिसीन व्हरून दिले. हे कार्य तांचे वर्सां सुरू जालें आनी गेले वर्सभर सुद्दां जे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमचे जाले, जशे पंतप्रधानाचो वाडदिवस आसूं किंवा पतंजली वाजपेयींचो वाडदिवस दीस आसूं किंवा आंबेडकर जयंती आसूं, अशा संघटन ही सेवा ही संघटन ह्या धर्मा खातीर आमी सगळे कार्यक्रम केले. आमी बाकीचे करूंक ना, पूण ह्या सेवा ही संघटन मार्फत आमी लोकांची सेवा केली. तशें परत सेकंड वेव गोंयांत आयले तेन्ना सुद्दां आमी सेवा ही संघटन मार्फत आमी आमची सगळी यंत्रणा उबी केली. म्हापशान हेल्पलायन सुरू केले. आमच्या आमदारान कोवीड एम्ब्युलन्स आमकां दिली, 2 एम्ब्युलन्सी तयार केल्यो आनी हे ग्रूप करून आमी सगळे जे आमचे कोवीड पेशंट आशिल्ले तांच्या घरा जेवण पावप किंवा मेडिसीन दिवप, ऑक्सिमीटर आमी दिले
तशेंच खुबश्यो गोष्टी ह्या फाटल्या 2 म्हयन्या खातीर ऑक्सिजन सिलिंडर जावं किंवा ताजे वयले पार्ट जावं अशे सगळे गोष्टी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घराघरांत पावले आनी अजुनूय चालूय आसा. आज मोदी सरकाराक 7 वर्सां कंप्लीट जाता. ह्या दिसा सुद्दां पक्षान ठरयलें की सेवा ही संघटन मार्फत जी आमची लोकांची सेवा करूंक जाय तीच करपाची आनी वेगळो कार्यक्रम काय ना. हाचे अंतर्गत गेले 3 दीस आमी हांगा टिका उत्सव करून घेतलो. तशेंच मार्केट सॅनिटायज करून घेतले, लोकांक सॅनिटायझर वाटले, मास्क वाटले, असे वेगळे वेगळे कार्यक्रम चालू केले. सेवा संघटनांची आमची जी कार्य आसा ते हाजे फुडें गरज पडटा चालू उरतले आनी लोकांची सेवा करप हें आमच्या कार्यकर्त्यांचें कर्तव्य आसा तें आमी करीत रावतले. तेंचो व्हॅल्यू आमकां फाटल्या 15 दिसांनी बरो व्हॅल्यू पावलो आमकां. सगळ्याचेर प्रेशर, सगळ्याचें काम वाडून गेलें, सगळ्यांक त्रास भरपूर जालो. जितले लोक जे भायर आसले तितले लोकांनी त्रास भोगून काडला. तांकां ती खरी डिफिकल्टी ह्या फावटी कळोन आयला. आमकां एक खंय तरी कळोन आयला की जे डिपार्टमेंट्स आमी अशे ग्रांटेड घेता तेंचो खरो व्हॅल्यू, तेंचें खरें काम कितें तें आमकां हे फाटले 15 दिसांनी कळोन आयलें. त्याच निमित्तान आमी थारायलें की ह्या डिपार्टमेंटाचे थोडे जे आउटस्टँडींग लोकांनी जे काम केलें तांकां खंय तरी आमकां एक रेकॉग्निशन दिवचें म्हणून आमी अशें थारायलें. तशें आमी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आनी आयज मोदी सरकार 7 वर्सां कंप्लीट करता तशेंच आमी थारायलें की हे दिसा आमी हो कार्यक्रम करया म्हणून. आमकांय खबर आसा सांगपाची अशी व्हॉलंटियर डिपार्टमेंटान भरपूर सायक्लोना खातीर भरपूर काम केलां. रायट, म्हाका दिसता थोड्यांनी 24 आवर्स सुद्दां ड्युटी केल्या अशें सप्ता म्हणटोच. तशेंच आमचे म्हापसा म्युनिसिपालिटी हेंच्यांनी भरपूर काम करून दाखयलां. रायट फ्रॉम लॉकडावन 1 आयज मेरेन ते सगळे जाण काम करता, तुमी सगळे जाण काम करता. सो आमी तुमकां खंय तरी एक एक्नॉलेज करचे तुमचे हार्डवर्क म्हणून आमी तुमकां फेलिसिटेट करतले. फॉर युअर हार्ड वर्क वी वूड लायक टू थँक each and every one of you all to continue serving the people of म्हापसा. तशेंच गोंयभर तुमचे बाकीचे कलिग्स जे आसा जे जीव दिवन तुमी काम करता तांकां आनीक एक मोटिवेशन गावचें, ती सेवा करून कंटिन्यू करचे अशें आमचें मागणें आसा. सो इट इज आवर स्मॉल एक्नॉलेजमेंट टू ऑल ऑफ यू ऑल to continue doing the good work that you all are doing. इतलेंच सांगून आमी 2 उतरां सोंपयता आनी फुडलो कार्यक्रम जो आसा तो आमी फुडें व्हरया. थँक्यू. ते फायर फायटर म्हापसा फायर स्टेशन अक्षय सावंत, फायर स्टेशन विष्णू नाईक, सोनाली गावकर, Gita Hospital staff nurse, district hospital, working for COVID patients since 2020. या भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आमकां वॅक्सिनेशना खातीर जे आणि प्रतिभा बाबट गेल्या 3 दीस सरकार एनडीए गव्हर्मेंट भारत देशाचे आयज तेंची 7 वर्सां पूर्ण जाता. त्याच निमित्तान आमी भाजपा गोवा मंडल तेंच्यांनी थारायलें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर एक बारीकसो कार्यक्रम करचो म्हणून. सो आमी डिसायड केल्ले की आमी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह लोकांक हाडपाची ही, तशेंच सॅनिटायझेशन ऑफ एरियाज, तशेंच मास्क आनी सॅनिटायझर डिस्ट्रिब्युशन आनी एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम जे लोक आपले लायफ रिस्क करून कामां करता
तांकां लागून हो कार्यक्रम आमी आयज दवरलेलो. तशेंच आमी फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी म्युनिसिपॅलिटी आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हांकां 5 डिपार्टमेंट्साक आमी फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट्स आनी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आमी आयज दिल्या. कारण तेंच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड म्युनिसिपॅलिटी आनी पुलीस फाटले 1 वरसभर करीत आनी फायर डिपार्टमेंट पोल उबे करपाचे, लायटीचे रेस्टोरेशना खातीर, झाडां जी पडलेली लोकांच्या घराचेर पडलेली, रस्त्यार पडलेली, वायर सगळे तोडून ती झाडां पडलेली, ती झाडां सगळी क्लियर करपाक आमचे फायर डिपार्टमेंट फुडें आसले आनी तेंच्या वांगडा म्युनिसिपॅलिटी जी आसली ते सगळे साफ झाडां सगळी साफ करीत ते गेले. सो ह्या लोकांक एक खंय तरी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन करपा खातीर आयज आमी हो बारीकसो कार्यक्रम आयज दवरलेलो. सो बरे भाशेन सगळे जाण हांगा आयले आनी आमी हो कार्यक्रम आयज आमी हांगा केलो. भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकाराक जाल्या निमित्तान सगळ्या गोंयभर कार्यक्रम घडवले गेले आहेत आणि त्या हितून आज म्हापशान 3 दीस जाले हो कार्यक्रम चालू. वॅक्सीन आणि सॅनिटायझर बाटले वाटप किंवा मास्क वाटप, सॅनिटायझर म्हापसा मार्केट करप आणि आयज जो 3रो दीस आसलो समारोपचो तो सायक्लोन येयला जे 15 दीस पयलीं सायक्लोन येयल्ले त्या हितून खूब सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपल्या ड्युटी तेंच्यांनी जी आज सेवा करून दिली आसा आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटान त्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूंक म्हणटा. तांकां घेयना वेगवेगळे घेता तांकां घे राव असो रे